हांव देवाक आर्गां येता आनी दिनवासता कित्याक देवान म्हाका जायत्या सैमीक आनी वतनीक देण्यांनी भरला. देखीक पोएट्री रायटर, सॉंग रायटर, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश, मराठी मिक्स कांतारां 4 लँग्वेजींनी बरोवपाक. जशें एक कांतार आहा फाया उजो आग शोला, तें पवित्र आत्म्याच्या जल्माच्या दिसाक हांवें बरयलें 3-4 वर्सां आदीं. ह्या फावटी धाकलें शॉर्ट फिल्म केलेलें, पूण तें मातशें लास्ट मोमेंटाक मातशें कितें मिस्टेक जाली आनी तें उरलें. चिंतलेलें युट्यूबार घालतलो म्हणून, पूण आतां तेजेच भाग केल्यात, पार्ट्स केल्यात, धाकटे धाकटे पार्ट केल्यात आनी ते हांव युट्यूबार घालूंक सोदतां. समज आनी लायक करतलेत म्हणून. ओके, थँक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. 10 unclean and nowhere to go, 10 men clean as snow, 1 returned to give God thanks, but 9 went away. 10 कोडकारांक खंयच वचूंक मेळो नासलें, जेजून ताका आपल्या उतरान बरें केल्लें. एकलोच जेजू दिन वाचूंक कायलो, पूण 9 बेईमान जाले. 10 कोडकारांक खंयच वचूंक मेळो नासलें, जेजून ताका आपल्या उतरान बरें केल्लें. एकलोच जेजू दिन वाचूंक कायलो, पूण 9 बेईमान जाले. असलेंच बेईमानपण घडलें आमच्या गोंयांत, जेन्ना कोरोनाची एकूय केस ना म्हूण लॉकडावन काडलें सरकारान. लॉकडावनान दीस रात प्रिचर्स सोशल मिडियांत, पूण लॉकडावन काडटूच देवाक दिन वाचूंक एकलोय प्रिचर नासलो सोशल मिडियांत. कित्याक देव म्हणटा म्हाका खबर आसा तुमी म्हाका फकत वणटांनी देव देव म्हणटात, पूण खऱ्यांनीच तुमची काळजां म्हज्या लागच्यान चड पयस आसात. तर गोंयकारांनी आतां सांबाळून रावपाचें, कित्याक कोरोनाची फकाणां न्हय करपाचें. मिस्टर इंडिया भशेन तें दिसना, मागणें कोत्ता म्हूण न्हय करून भरपाचें. गोंयकारांनी आतां सांबाळून रावपाचें, कित्याक कोरोनाची फकाणां न्हय करपाचें. मिस्टर इंडिया भशेन तें दिसना, मागणें कोत्ता म्हूण न्हय करून भरपाचें. जेजून मारी मागदलेनाक सांगलें वच आनी पातक करिनाकाय, तशें दुसऱ्यांकूय पेकुणी दिवन सांगलें वच आनी पातक करिनाकाय. बेलगांव कोरोना वाडत वेता, जेवण बंद जायत गोंयकारांची जिवीत टाटा गूड बाय. जेजून मारी मागदलेनाक सांगलें वच आनी पातक करिनाकाय, तशें दुसऱ्यांकूय पेकुणी दिवन सांगलें वच आनी पातक करिनाकाय. बेलगांव कोरोना वाडत वेता, जेवण बंद जायत गोंयकारांची जिवीत टाटा गूड बाय. लॉकडावन जातूच जशें देवाक विसरलेत, तशेंच पुलिशेकूय मागीर टाटा गूड बाय. Jesus said, be prayerful and be watchful. जी जावन आसली जेजूची निमाणी उतरां आपल्या शिसांक त्या जस्सिमानीच्या मोल्या भायल्यान हें विसरो नाका. बी प्रेयरफूल आनी बी वॉचफूल ह्या टॉपिकाचेर आमचे कोंगुटचे इगोचेन आमच्या आदल्या पाद्रीकारान फादर जुझे डायसान एक ल्हानशी घडणी सांगलेली बायबल क्लासीक. तो हांगासर आसलो सुमार 25-30 वर्सां आदीं आसलो आमचो. तो म्हणटालो एक शेतकार आसलो, सदांच्या पयलीं तो शेतान गेलो, आपली बुटी घेतली आनी झाडां कोणाक दवरली आनी आपल्या वावराक लागलो. वावर कोत्तना तो मागणें कोत्तालो आनी देवाक आर्गां आनी वाखाणी दितालो. पूण जेन्ना ताचो लंच ब्रेक जालो तेन्ना तो झाडाशी गेलो आपली बुदी सोदूंक. थी वचत जाल्यार तेची बुटीच ना. हांगा थी सगळ्याक सोदली पूण ताका मेवली ना. शेकी तेणेन देवाक शीण केलो म्हणून दोनयान आपल्यान वावर कोत्ता आसतना मागणें केलें आनी तुका आर्गां आनी वाखाणी दिली. पूण तुज्यान म्हाजी एक सुकुलशी बुटी इकूंक जायनासली. तेन्ना ताका एक आवाज आयको येयलो. तुवें वावर कोत्ता आसतना मागणी केली, आर्गां आनी वाखाणी दिली, एकदम बरें आसलें. पूण तुवें ते वावर कोतच्या करून मागणेक आनी आर्गां आनी वाखाणी दिवच्या दिवन तुवें तुजी एक नदर बुडयेचेर धरची आसली. अशें जायते फावटी आमी कोत्ता.
आमच्या वावरान आमी सगळीं अनुकूल आसता पूण आनी तितून भितर आमी मागणें कोत्ता देवाक आर्गांनी वखणयता पूण तितून भितर आमी एक विसरता आमच्या जिविताचेर आमच्या फॅमिलीचेर आनी गांवचेर व समाजाचेर नदर मारूंक आनी ह्याच खातीर आमी जायते फावटी शेणटा देवा मुखार So be prayerful and be watchful.